वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झालो न्ही 1 जोपायली टाइम आणि आता हा व्लॉग स्टार्ट करता. सो आता हा व्लॉग स्टार्ट करता. आयज खूपच टाइम झालो आणि आयज संडे मातशें लेटू उठले आणि तुमकां खबर आहा लेट उठले की सगळे कामां लेट जाता. सो तेच मशीन मारले. मागीर शिवाचो एक फ्रेंड येयलो म्हणजे फोटोग्राफर तो. ती बसून उलयता सगळे कामां जायत उरले. ती बसून उलयता म्हटलें हेका आतां जस्ट हांवें न्हीद घातला आनी हो हेजे स्टडीज मॅथ्स होमवर्क दिला. सांगप ना कांय ना जस्ट हांवें चॅक केलें म्हळ्यार मॅथ्स होमवर्क दिला. तो म्हटलें कर म्हटलें बिना जस्ट आत्तां जालें मॅथ्स सॉल्व करून. सो ताका बूक कंप्लीट कर म्हटलें. सो तें जालें. सो आतां मातशें फ्री जालें म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करया. आणि पावस ना कालच्या खूप दीस जाले पावसूच ना पण बरो असो पावस पडना. बारीक पडटा आनी वयता. ओके. सो तुमकां खबर आतां आमी योगा बीन करता. आतां पयलीं आमी अशें योगा बीन करनाले कळ्ळें तुमकां न्ही. सो पयलीं आमी अशेंच घराडे हांव म्हज्या मशिनार वॉकिंग करतालें ना केन्ना केन्ना भायर वयतालें वॉकिंगेक. सो आतां आमी एक म्हाका दिसता एक 7-8 days जाल्यार आमी योगा करता. सो केन्ना अशें आमची बॉडी मुवमेंट जायना न्ही. सो आतां सडनली आमी योगा करता आतां फूल बॉडी पेन जाता. हात दुखता, फाट दुखता, पोटा कडेन दुखता, नी कडेन दुखता. सो इतलें आमी केन्ना मुवमेंट बीन करना न्ही आनी योगा म्हटलें की तें करत रावंक जाय. सडनली तूं करता न्ही जाल्यार ते बॉडी पेन जाता आनी हें सायन बरें गूड सायन अशी बॅड सायन न्ही हें. बॉडी आमी जेन्ना ती मुवमेंट करता न्ही ते बॉडी पेन जाता. सो आयज सारकें आंग बीन दुखपा लागलें. आयज काय योगा करूं ना हांवें आयज नासलेलें. सो म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें. सो फस्ट टायम जेन्ना कोण करता योगा बीन तांकां अशें बॉडी पेन बीन जाता कित्याक बरें मुवमेंट जाता न्ही हँड मुवमेंट लेग मुवमेंट बीन. ओके. सर मान सगळें दुखपा लागलें. आई म्हणपालें आपल्याक मातशें दुखता म्हणून. ओके. सो जालें आतां आयज न्ही संकश्टी. आयज नुस्तें आई खायना आमी खाता. नुस्तें बी काय हाडूंक ना. बेश्टें सोलकडी करता आनी अंडा भुर्जी करता. ओके. सो काल हांवें सगळे म्हाजे आर्टिफिशियल प्लांट बीन सगळे धुवून काडले. धूळ पडलेले सुकले ते आतां घाल दवरूंक जाय. आनी तुमकां खबर आहा आमी चांदर गेल्लेली तुमकां दाखोवंक ना हांवें. चांदर गेल्लेली पळय म्हाका तें आमचे युट्यूब फॅमिली मारियान एक बरेंशें स्नेक प्लांट दिलेले. बरें जाल्लेलें तें. आतां सायडीन ताका आनीक ताका स्नेक प्लांट जाला. दाखयता तुमकां. ते दी रे ते काडून ब्लॅक कलर बरी दिसता पळोवपाक. दाखयता तुमकां. म्हाका दिल्ले पळय धर रे. तो जेन्ना म्हाका दिल्ले पळय इतलेच आसलेले. आतां ताका न्ही हांगा जाला हें पळयात. आतां हांगासर ताका एक्स्ट्रा हें येयला. हें पळयात हांगासर दिसता आसतलें तुमकां. न्यू येयला प्लांट. खूब बरें दिसता आनी हांगाय ताका न्यू येयला. सो इतलें आसलेलें तें दिलें तेन्ना. आतां सामकें न्यू हें जाला पळय बरें दिसता. चल दवर रे. स्नेक प्लांट मनी प्लांट हांकां चड कॅर घेवपाचें पडना. ते रोखडें जाता हय का न्ही. सो असले प्लांट बरें कळ्ळें तुका न्ही. ओके. सो हो न्हिदला. आतां जेवणाची तयारी. सो बेगिना हांव करता. सोलकडी करता. आई अब्बाचें सोलकडी करता. आयज इवनींग खंय तरी वयतलें भायर. शिव आसतलें इव्हेंटाक जस्ट तोय आत्तां येयला. आयज इव्हेंट आसलेलें सो सोंपलें. सो म्हटलें इवनींग खंय तरी या म्हणपा लागलो कित्याक फाल्यांच्यान तो बिजी आसा इव्हेंटाक कामाक. सो फूल 1 week मागीर आमी खंय वयची ना भायर. सो ताका म्हळ्यार आयज सांजचे खंय तरी बेश्टें भायर रावंडाक बीन खंय तरी या म्हटलें. कितें रे आमकां सॅटरडे ना म्हाका रोप स्किपींग कॉम्पिटिशन आसलेलें. कितें आसलें रोप किपींग 1 minute 1 minute केलें तुवें केलें विन जालो. रोप स्किपींग म्हणटा पळय तें स्कुलान आसलेलें खंय. ओके. सो म्हटलें आयज सांजचे खंय बेश्टें भायर खंय रावंडाक या म्हणपा लागलो आफ्टर फूड जेवण. ओके. सो मागीर या म्हटलें चल. ओके. सो चला मेळटा तुमकां मागीर. हांगासर न्ही काल बरें धुवन काडलें. सामकें धूळ पडलेलें सारकें. जाल्यार सुकलें तें. आतां परत दवरूंक जाय जाग्यार पळयात. सो आयज न्ही ब्रेकफास्टाक केलेलें उपीट. तें उपीट बीन खालें न्ही भूक लागता. सो म्हटलें आयतारा आयज आयतार आनी घे रे नाशण्याचें. 1 जाली आतां पिता आमी. कोण आयलें म्हटलें की जायत ना. हां. सो आयतारचो हो एकटो म्हणजे आयतारच मेळटा न्ही रित्वी. सो नाशण्याचें बाकी टायमार केल्यार पिवंक मेळना ताका. स्कुलां वयता. रित्विकूय पिवपाचो आयज पण रित्वी न्हिदलो. ताका चमचेन दिलें न्ही तो पिता. ताका लायक नाशण्याचें. आयज सगळे गडबड जाले. फ्रेंड येयलो तिमी आजून काम चालू आहा हेंचें. ओके. सो म्हटलें हें कितें पेपर दवरला हांगासर सारकें दवर रे. जाय मरे तें हेजें अर्दें काम करपाक हांगा टायम वयता खरेंच. एक सारकें जाग्यार दवरना पेपर मागीर जाय तेन्ना पेपर मेळना. तूं पिलें गे नाशण्याचें हांव पिता. जागो आ रे. तूं सारकें सिस्टमॅटीक लाय रे. तूं सारकें सिस्टमॅटीक लायल्यार सगळो जागो पावता. सो नाशण्याचें खूब दिसांनी केलें आयज. पिवया म्हटलें. शिवान आतां एक च्या मारली. शिव आनी आतां पिवचो ना.
तो येयलो न्ही फ्रेंड च्या केले तेणें च्या पिला आतां तो आनी तो नाशण्याची पिवचना सो आतां हांव एक ग्लास पिता शुनात गे इल्लेशे नाशण्याचे केल्लेले पी सकाळी बदल केलेले तूं च्या पिलो म्हणून म्हटलें पी म्हटलें आमी मदीं मदीं केन्ना करून पितात कळ्ळें न्ही सो हांव आनी आई जेन्ना कितें लायट ब्रेकफास्ट बी केलें न्ही आमी अशें आंबील करून पिता सो आयज खूब दिसांनी केलें आयतार सगळ्यांनी पिलें शिवानूय पिलें इशू काय चुकलें आयज 2 जालें सिटी सो काल हांवें मनी प्लांट आसलेले पळय शिव म्हणटा हे दोनूच मनी प्लांट आसूं खंय आनीक दवरनाका म्हणटा पळया तो मनी प्लांट हांवें काल लायले हांवें पळय माती सोंपले आतां माती सोंपले माती ना सो हांवें आतां एमेझॉनासून ऑर्डर केला माती म्हणजे उगाऊ हे ब्रँड माती आसता भितर आनी मॅन्युअर मिक्स आसता ओके सो आसलेले कटींग करून लायला हांवें आनी म्हाजें हें पळयात कोथमीर सामकें काडी बोडी जाला हें पळयात खूब टायम लागलो की काडी बोडी सगळी पडली मगे हें कितें आयगी म्हणटा पळय कोथमीर सारकें ना खंय कितें म्हणटा पळय ते कोथमीर खंय लास्ट इयर हाडलेले खंय एक्सपायर जाले खंय म्हणून जायना तें म्हणटा जावकूच ना एक्सपायर जाले दिसता नाल्यार केन्ना न्ही आई घालता न्ही भायर सो आमचो जाता आनी आई न्ही हें घातला पंपकीन पयर घातलेले पंपकीन आमगेर पंपकीन हाडलेले उंदीर आसले ना उंदीर ना गे उंदीर आसल्यार तो खातलो आनी बरें जाला पंपकीन बियो घातलेले आईन बरें जाला दाखयता तुमकां आसूं थंय पळयात पंपकीनचें कितलें बरें दिसता पळयात बरें जाता जी भाजी बरी जाता टेंडर भाजी काडूंक पानां काडूंक जाय आनी भाजी करूंक जाय पंपकीन बीन कांय जायना पळय ती पानाची भाजी बेस्ट म्हाका खूब लायक सो पळय बरें आनी आई सायडीन बडीशोप घातला जाता मागीर ते आनी आमी नर्सरींतल्यान हाडलेले गुलाब बरें जाला पळय सायडींतल्यान ताका एक्स्ट्रा येयला पळयात हांगा येयला गुलाब जाला हय मोगरा हांवें हाडलेले पळय सामकें बरें जाता फुलां सो ते कोथमीर एक्सपायर ते मी आतां सांगता म्हाका ओके सो जाल्यार हांव शीत जालें आई करता सोलकडी आनी कितें दाखयता तुमकां सो हें आतां आसा हें कितें हें तुमकां इश्वीक जेन्ना उठ्ठलो पळय तेन्ना सांगता आतां हें हांगासर पडला चॅर आतां आमकां त्रास जाता आतां किचनान वचपाक आतां इश्वीक कितें करता खबर आहा अशें प्रेस करता आनी काडटा काडून ओपन करता आनी भितरलें सगळें सामान काडटा सो ताका लागून आमी हें चॅर दवरला इजिली काडटा बरो अशें बरें ताका अशें बरें प्रेस करता आनी काडटा आनी काल कितें केलें हांवें अशें ना हय काल कितें केलें हांवें काल न्ही हांवें हांगासर एक 2-3 टेप लायले बरें 2-3 टेप सुद्दां काडले हांवें व्हायट कलर टेप मारलेले हांवें ते बीन काडले सो आतां प्रॉब्लेम जाला आतां कितें करूं आतां हें चॅर दवरला हांवें हांगासर मागीर दाखयता तुमकां आतां उठ्ठलो पळय डायरेक्ट हांगा येतलो आनी हांगासर बीन तो कांय हात लायना हें बीन तो काडना हें बीन काडूंक जायना प्रेस केल्यार येना पण ते रोखडे येता म्हाका ते लूज जालें दिसता काडून न्यू लायल्यार बरी दिसता पळयता ते आतां पळयता काडून ते न्ही थंय तेवटेन बी हात लायना हांगासरूच हात लायता मी तिगाणा बरें बसला टब्बू खो हय सो भायर सरला आमी जेवन हांवें तुमकां म्हटलेलें अंडा भुर्जी करतलें म्हणून अंडा भुर्जी करून हांवें शॉर्टकट मारलें ऑमलेट केलें जेली आनी भायर सरली ओके सो शिव म्हणपा लागलो आयज लास्ट तुमकां हांव भायर व्हरता 1 वीक ना ऑलमोस्ट 1 वीक ना सो म्हटलें चल आयज आमी हांगा वयता सिंकेरी बीच कळ्ळें न्ही फाटी गेल्ली आमी आनी वचूंकूच ना असं म्हटलं आयज या म्हटलें सो आग्वाद फोर्ट बीन आहा पळय तेवटेनूच तें सिंकेरी फोर्ट म्हणटा ताका सिंकेरी फोर्ट न्हू बीच न्ही आहा सिंकेरी फोर्ट आमी फोर्टा कडेन वयता ओके सो वचया म्हटलें ओके भायर सरता हेसरूच आहा पावस येयलो आनी शिव म्हणटा आयज पडो आतां व्हडलो येतलो खंय काय नाका छत्री बित्री काय नाका म्हटलें एकूच छत्री घे म्हटलें रेनकोट बी नाका म्हटलें हो पावस काय फूल डे येवचो ना हे पडटलो आनी वयतलो अशें ना बेश्टे ते वजे नाका अम्ब्रेला रेनकोट कॅरी करपाकच पुरो सो पावस येयलो हे जिवा बरें दिसलें सो आतां आमकां न्ही मातशें पावस पडलें न्ही जिवा बरें दिसता दिसना दीस इयरूच आमकां अशें जालें न्हू केन्ना अशें जायना न्ही पावस पडटालो 1 जून जुलय ऑगस्ट बीन ह्या वर्सा अशें जालां की पावस जेन्ना येता पळय आमी इतले हॅप्पी जाता सकाळच्यान पावस नासलेलो आतां येयला पडटा वयता मागीर
आणि अशें पडटा एक एक जाग्यार पडटा पणजे पडटा नाल्यार परवरी पडटा अशा इल्ले 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 शेअरिंग करता दिसता पाऊस पडटा शेअरिंग इज कॅरिंग. शेअरिंग इज केअरिंग खंय. सो पावली आमी दिसतूच पावस येयलो आणि पे पार्किंग 100 रुपया. हांवें म्हटलें गोंयकाराक तरी फ्री दवर नाल्यार गोंयकाराक तरी हाफ दवर ना पंचायती वचून विचार खंय. आतां फाल्यां वयता हांव पंचायतीन आनी विचारता हांव कितें म्हणटा गोंयकाराक एक दीस फ्री नाका एटलीस्ट कमी चार्ज कर न्ही. सो आतां तांकां उलोवंक काय फायदो ना. असं जालें सगळें छत्री बी घेतले चला. कसलो पावस येयलो तुमकां सांगू. छत्री हाडला आई शूट डे स्ट्रेट चल आई शिवाक सांग असं बायक बरें मांडून दवरला रेंट बायक आनी कलर सामको बेस्ट आहे येल्लो रेड पिंक ब्ल्यू बरें दिसता. चल एक बरें स्वीट कॉर्न खावया पावसूय पडटा. आई खंय गेली आई पळय थंय. सो ट्युरिस्ट लोक न्ही खूब आसा पळयात. इश्वी शिवका जॅम येयला शिवकाचो टायम न्हिदपाचो. इश्वी खंय येयला न्हू खंय येयला हो बसता खंय. आई केन्ना पावना हांगासर. आई हांगासर फर्स्ट टायम येता. सो लोक खूब आहा आनी हांगाच्यान तुमकां दाखयता व्यू पळयात काय बरें दिसता. आतां आमी थंय वयतली लोवर फोर्ट. लास्ट टायम आयले तेन्ना त्याचं काम चालू असलें सगळे रस्तो बिस्तो बंद असलेले. हांगासर न्ही फिशींग बी केलें न्ही नुस्तें बरें मेळटा हांगासर न्ही शिनात. तर लोक सर रावला फिशींग करपाक मेळटा मातशें बरें बरें व्हडलें व्हडलें नुस्तें मेळटा हांगासर. तसं रावला लोक फिशींग करपाक. एका आयज आमी शूज घातला चल म्हटलें फक्त खांदे चलता पळय पळय का छोटू म्हाराज चलता. आई हांगासर फर्स्ट टायम येता म्हटल्यार आई काय व्हरता हांव वयर. वयल्यान न्ही सामको व्यू बरो दिसता. अशें रावंड आसता तें. सो हें न्ही अशें रावंड आसा आनी मदीं रावपाचें आनी पळोवपाचें यो. हांगाच्यान न्ही फोटोज बरो येता. रा 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 हें पळयात कितें दिसता तुमकां सांगू. वयर रा रे हें पळयात. सो आतां आमी न्ही वयर येयला आनी हांगासर फिशींग करतात. मेळ्ळा तुका नुस्तें आजून मेळूंक ना खंय. हांगासर न्ही नुस्तें बरें मेळटा पळयात. सो काल ताका न्ही तामोसो मेवळे खंय. कितले किलो 2 किलो. आई या धरता राव. यो हांगा राव हांगा राव. अशें आहा तूं सायडीन राव चड लागीं वचनाका. हांगासर वारो पळयात केंस पळयात उठटा. हांगा आनी केंस सोडपाचें असलो वारो येता. तें ओडून व्हरता कशें इतलो वारो. हांकां बरें जेंट्सांक केंस बी कांय उडना आमचें बी हांगासर. सो आतां न्ही आमी हांगा वयता. लास्ट टायम जेन्ना येयल्ली पळय हांगासर सगळें म्हणजे हें न्यू करताले हें सगळें बंद आसलेलें. सो आतां हांगा वचूंक मेळटा. सो म्हटलें अशें वचून पळोवया कशें कितें आहा तें. एक वॉकिंग जातलें मातशें. पावस येयलो छत्री रावून हांगासर वारो येता. हो पळय कितलो पावस सुनात. अरे वच रे भिजनाका कपडे वच कपडे वच. सो हे सायडीन आमी केन्नाच पावूंक ना हो फर्स्ट टायम. कित्याक हांगासर न्ही काम चालू आसलेलें आनी हांगासर न्ही अशें आसा हें पळयात. आनी हांगासर एक बरें केलां तेंच्यांनी न्ही ग्लास घातला. कित्याक खबर आहा तेवटेन कितें पडात बिडात म्हणून सगळे कडेन न्ही अशें ग्लास घातला. हें पळयात. सो हांगासर रावला आमी वयर वयर रावला आनी हांगासर पळय ग्लास घातला. बरें केलें न्ही ना की मागीर कितें दिसता हांगच्या मोबायल सामको म्हाजे पडटलो तेवटेन हालता. तेवटेन एक आसा पण तें बंद आहा तें वचूंक मेळना. मोबायल बी उडोवन वयतली. हो पळय वाऱ्यान ताका झेम येता. कॅन व्हरनाका म्हजें. उदक पळय कशें दिसता दूद कशें न्ही दुधा भशेन पळय.
सो आयज आमी हांगा येवपाचें रिजन कित्याक लागून आमी येयला दाखयत तुमकां. स्पेशली आईक लागून आमी प्लॅन केलें की आमी हांगा येवया म्हणून. कस कर आई एक युट्यूबार व्हिडिओ पळयता आनी हांगा या थंय या थंय या थंय या म्हणटा. यो आतां सो जस्ट ते फोर्ट आनी जस्ट ते फुडें न्ही तंदुरी चाय मेळटा कळ्ळें न्ही. तंदुरी च्या तिका ते पिवंक दिसतालें म्हाका म्हणटाली च्या की कॉफी च्या हांगासर बरें मेळटा हेंचे तंदुरी म्हणून. घे थांकू खंय सावकाश. मसाला च्या नाका धर बस तो काय ना. सो बरें आसता केन्ना तुमी हेवटेन येयले न्ही सिंकेरी फोर्टा कडेन. हें लोवर फोर्ट आहा ते अप्पर फोर्ट. चाय पिया मातशी गोड आसलें चडशें न्ही मातशें स्वीट चड आसलेलें पण बरें करता बरें लागता. बरें मसाला च्या बेश्टे च्या न्ही मसाला च्या. कॉफी मेळटा का खबर ना. कॉफी एंड च्या ओके बरें पिलें हॅपी मगे हां बरी दिसलें जिवाक. केन्ना पिवूं नासलें तेणे ना केन्ना पिवूंक ना. ते बरें युट्यूबार बरें पळयता न्ही सांगता हें पिवया तें पिवया म्हणटा आनी कितें पिवया म्हणटाली ती. याद तर म्हाका ते टीव्हीर पळोवनूच म्हणटा आपलें एक दीस ते पिवंक जाय खंय कोल्ड कॉफी म्हणटा ते येता न्ही एड कोल्ड कॉफी आपलें पिवंक जाय खंय. पिवया कर सगळें पिवया. ओके आतां भायर सरला आमी. आतां आमचें कितें फुडें प्लॅन ते पळोवया न्ही. काय अशें प्लॅन ना सांग तुमकां मागीर. सो आतां आमी येयला तोड्डा मातशें रावंड मारया म्हटलें की आतां आमी जेवपा वयता. समतें भायरूच जेवन वयतली. घरान जेवण ना आमगेर. सोलकडी सोंपलें न्हू गे. आईचो आवाज ना आई न्हिदली म्हटलें मातशें तोड्डा या पावसूय ना आमी हांगचे डायरेक्ट जेवपा वयतली आमी. सो बरें दिसता हो बरो एन्जॉय करता. सो आतां आमी येयला कॉपर लीफ जेवपा येयला. 7 o'clock जालें म्हटलें बेगिनाच जेवया म्हटलें आनी हो हांगा बसला. हें सामकें इम्पॉर्टंट अशें ना हें आसूंकूच जाय रेस्टॉरंटान. बसला ओके. आई आयज नॉनवेज खायना सो आतां फक्त हांवें सूप ऑर्डर केला तिका क्रीम ऑफ मशरूम आमकां क्रीम ऑफ चिकन पळोवया म्हणटा ट्राय करया म्हणटा केन्ना पिवंक ना क्रीम ऑफ मशरूम चिकन बीन. ओके सो मागीर कितें आहा तें बारीक तें मागीर ऑर्डर करता. सो हें आसा क्रीम ऑफ चिकन आनी आईक घेतला हांवें क्रीम ऑफ मशरूम. सो हांगासर घेतला आमी प्रॉन्स रेशादो. सो हांगासर घेतला स्क्विड्स बटर गार्लीक. सो ऑलमोस्ट जालें आमचें कांय ना. फ्रायड रायस घेतले आनी मशरूम कढाई आनी आईक लागून आनी रोटी घेतलेले. चड रातचें हेवी जायना न्ही खावपाक. सो जालें आमचें आतां भायर सरता आमी. वा स्मायली मरे इश्वी थँक्यू म्हणटा का सगळं तोंडान घालपाय सगळं तोंडान. सो जालें आमचें शुड्डे घरा. सो आयचो ब्लॉग कशें आसलेलें कमेंट करा. आवडलो जर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel. Go back. आई बाय म्हण. बाय म्हणशील ना. बाय हां चला बाय.